चर्चिल आलेमो भाजपात येवपाचो प्रश्नूच येना अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन म्हटलां. चर्चिलान लोकसभा वेंचणुकेक भाजपाक तेंको दिवपाचें विधान केल्या उपरांत सदानंद शेट तानावडेन संबंदीत प्रतिक्रिया दिली. चर्चिलाक पयलीं सावनूच भाजपाचें काम करपाची पद्दत आवडटा, ताका लागून ताणें तेंको दिला अशें तानावडे म्हणटा. ताका लागून तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी चर्चिलाक भाजपात प्रवेश करपाचें तानावडे हाणें न्हयकारलां. लोपाचे वगैरे ना, पण चर्चिल आलेमो हे भारतीय जनता पार्टी 2017 जेन्ना आमदार असले तेन्ना आमकां तेंचें समर्थन असलें आणि त्यांचे मुख्यमंत्र्या बरोबर बरे संबंध असतात. वैयक्तीक म्हजे बरोबर असत, विनया बरोबरूय त्याचे बरे संबंध आसा. आणि चर्चिल हो तसो दक्षिण गोंया भितर खासदार, आमदार आणि उत्तर गोंयान तेणें निवडणूक लढयल्ली, त्यामुळे कितें लोकांचें एक्चुअली आसा हें ताका पूर्ण खबर आसा. आनी म्हणून ताणें स्टेटमेंट करतना सांगलें की नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान जातकच संबंद देशांत बरी शांतता आसा आणि गोंयान दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे येतले अशें ताणें सांगिल्लें आसा. आनी ताणें तें सांगिल्लें की मन की बात कार्यक्रम जो आसा नरेंद्र मोदीचो 100वा एपिसोड तो पळोवपाक लागून तो एका खंयच्या तरी आयदर राजभवनाचेर किंवा आनी खंय तरी बसून पळयतलो अशें ताणें म्हणलें.